योकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. भोवचर्चित सांखळे आनी फोंडा नगरपालिके खातीर शुक्रारा जाले मतदान. सांखळे 87.56 जाल्यार फोंड्या 74.66% लोकांनी दाखयली लोकशायेंतली लागणूक. सांखळे आनी फोंडेकार आयतारच्या निकालाचे प्रतीक्षेत. बागा न्हंयत एसटीपीचे सिवरेजीचे उदक. काँग्रेसीचो पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या चेअरमॅनाक घेराव. सगळ्यो परवानग्यो दिल्ल्याचे केले मान्य, पूण काँग्रेस आक्रमक जाल्या उपरांत इन्स्पेक्शनाचेय दिलें उतर. 11 मे मेरेन पुराय जातले खंय सांतेनीचे सिवरेजीचे काम. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेराताचें आश्वासन. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भोवचर्चेत सांखळे आनी फोंडा नगरपालिकेचे मतदान शुक्रारा जालें. सांखळे 87.56 जाल्यार फोंड्या 74.66%. लायनीत उबे रावन मतदारांनी घाम गाळ्ळोच. ताच्या आदी मतदारांनी उमेदवारांकय घाम काडलो. लोक आतां आयतारच्या निकालाची वाट पळयतात, पूण ताचे आदी उतरांचो खेळ जालो. उमेदवारांच्या आनी समर्थकांच्या पळयात. सांखळेची लढत थेट मुख्यमंत्र्यांचो आशीर्वाद आशिल्लो भाजपा गट आनी बलदंड धर्मेश सगलांनी समर्थक पंगडा मदीं जाली. फोंडा नगरपालिकेच्या 13 वॉर्डा खातीर मतदान जाले, कित्याक तर 2 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयिल्ले. सांखळी पालिकेत 12 वॉर्डांनी वेंचणूक जाली. 2 वॉर्ड पयलींच बिनविरोध जाहीर जाले. सांज मेरेन मेळिल्ल्यो ह्यो प्रतिक्रिया. म्हणजे चली एक गोकुळवाडीसून सांखळे बाजारात रावपाक गेल्ली आसा. म्हणजे इट इज फार ऑफ म्हणजे आनी शी इज फर्स्ट टायम कॉन्टेस्टंट, यूथ फर्स्ट टायम कॉन्टेस्टंट. आमकां पयलीं दिसलें की ताका त्रास जातले इलेक्शनाक, म्हणजे सर्कमस्टन्सीस अशें क्रिएट जाले की ताका आमकां हांगा दवरचो पडलो. त्या सर्कमस्टन्सांक आमी मात करून कशें निवडून येतले हेजेर आमी विचार करताले. तेन्ना आमकां कशें कळोन येलें की ताका फर्स्ट रावंडा उपरांत म्हाजो पाठिंबा. लोक म्हणटा बरें जालें बाय तूं रावलें, आमकां कॅन्डिडेटान बदल जाय आसलो. हे लोकांचे विचार आसल्या कारणान आमी मागीर आनीक नेट धरलो. 3-4 रावंड केले आनी 3-4 रावंड केल्या उपरांत आमकां अशें दिसलें की शी कॅन गेट द सीट फॉर टुगेदर फॉर सांखळे. आनी आयज आमकां इलेक्शनचे पॅटर्न पळोवन आनी कालचो पयलींचो लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन अशें दिसता की शी इज गोईंग टू वीन बाय एटलीस्ट 3 डिजीट मार्जिन, इट इज मोर दॅन 100 वोट. शी इज गोईंग टू वीन द सीट. माझ्या वॉर्डमध्ये वॉर्ड नंबर 4मध्ये ऑलमोस्ट 82-83% म्हणजे खूप चांगली वोटिंग झालेली आहे. आणि सकाळपासून आतापर्यंत ज्यातले मला रिस्पॉन्स भेटलेला आहे, म्हणजे खूप बेस्ट रिस्पॉन्स भेटलेला आहे. आणि मला खात्री आहे 100% की मी बऱ्या मार्जिन विन होणार म्हणून. जे इलेक्शन आयज सांखळे जाल्लेलें आसा, टुगेदर फॉर सांखळी एक ग्रूप आणि एक पुरस्कृत BJP ग्रूप हांच्या भितर जे इलेक्शन जाल्लेलें आसा ते 12 वार्डा भितर जाल्लेले आसा. आनी 12 वार्डा भितर 2 वार्ड ऑलरेडी अनअपोज येयल्लेले आसा. दोनांयचो एक कॅन्डिडेट अशें म्हणटा. आतां पळोवया उरलेल्या 10 जे वार्ड उरल्या तातूंत कोण आपली बाजू मारता. प्रत्येक जाण सांगता की आमचे कॅन्डिडेट आमी 7 जिखतले, 8 जिखतले, 9 जिखतले, कोण म्हणटा 10 जिखतले, कोण म्हणटा आमी 12चे आमी करतले. अशें चालूच आसा. अशें इलेक्शन म्हटलें काय अशें जाता. दुसरें म्हटल्यार जे इलेक्शन बरें सुरळीत जाल्लेलें आसा, कांय आतां पर्यंत 5 जाली, 5 पर्यंत कोणाचीच कसली कंप्लेंट ना, कसलो इन्सिडंट जावंक ना. ही एक जमेची बाजू. आणि जवळ जवळ 84 to 84.50 नाजाल्यार 85 पर्यंत इतले हे जाल्लेलें आसा, इलेक्शन जाल्लेलें आसा. आनंद कानेकार समर्थकान नव्या तरणाट्या उमेदवारा बदला पारंपारिकतायेकच महत्व दिले. ताका मुख्यमंत्र्याचो तेंको आसा. कोणाक मेळटले जैत ह्या प्रश्नार एका मतदारान दिली ही जाप. मेन म्हणजे आमच्या ह्या वॉर्डाचो आनंद कानेकार पयलींचो कौन्सिलर आनी तेणे हांगा कामां केल्ल्यान ते यंग रावले. ते हांगासले न्ही, ते वयल्या दुसऱ्या सायडीचे. तेज्या फाटल्यान लोक आसूं शकत ना. जास्तीशे लोक हे आनंद काण्या फाटल्यान आसा आनी ताका दोतोराचो सपोर्ट आसल्या कारणान लोक सगळे तेज्या वांगडा आसा. आनी तो 90% 10 वॉर्डांनी जे वोटिंग जाल्ले आयज सांखळे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे, तातूंत फायनल रिपोर्ट जो आसा तो 87% वोटिंग जाल्लेलें आसा. आनी हे बऱ्यापैकी जे वोटिंग जाल्लें आसा सांखळे म्युनिसिपालिटीन, कळचें ना की खंयचें पॅनल येतलें. आनी लोकांनी आपलो जो वोट
मॅन्डेट जे दिल्लें आसा ते कोणाक दिलें आसा तें सुद्दां कळचें ना, कित्याक मोठ्या प्रमाणात वोटींग जाल्लें आसा. 87 म्हणजे एक बऱ्यापैकी फिगर साखळेन जाल्लें आसा. संडे सोडून शुक्रारा हें वोटींग जालां आनी ह्या दिसा इतकें वोटींग जावप हें एक बऱ्यापैकी सायन आसा जी डेमोक्रेसी म्हणटा. लोकांनी बऱ्यापैकी भायर सरून लोकांनी हांगासर वोटींग केल्लें आसा. फोंड्या 74.66% मतदान जाले. साखळेवरी फोंड्या केस्तांव द कोफुसावा बगर मतदान जाले. ऐकात आमच्या कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. म्युन्सिपाल्टीचा अजून रिजल्ट येवना, पूण रिजल्ट सद्या जो नंबर 5 वॉर्ड आहा त्या वॉर्डाक सद्याक 80% सद्या वोटींग जाल्लें आसा. आनी आमचे मदीं आतां तो एक कॅन्डिडेट आसा सुशांत कवळेकर आसा. ताकाच विचारया हे इलेक्शनाक ताका कितलो होप आसा आनी कशें आसा. सुशांत, सद्याक 80% जे वोटींग जाल्लें आसा ती वॉर्डाक तूं कितें दिसता हो कशें तूं पळयता? आमच्या वाडाक 80% वोट जाल्या. एक्चुली आमी चिंतून आसा तितलें जातलें म्हणून, बट सकाळच्यान जी लायन सुरू आसली, ओपन जावचे पयलीं जी लायन सुरू आसली, कंटिन्यू लोक येता. इवन लास्ट एक मिनटाक सुद्दां एक चली आयिल्लें, पूण ताका अलाउड करना कित्याक इज ऑफ ऑलरेडी 5-1, सो ताका ताणें घेवन दिवन अरावंड आमची आतां 956 किलो वोट जाल्या, दॅट इज ऑलमोस्ट 80%. आनी बरो प्रतिसाद आसलो की म्हाका कॉन्फिडंट आहा की 80% म्हाजो 70% आसतलो. तूं पळयता सद्या जो कॅन्डिडेट आहा तो कॅन्डिडेट कॉन्फिडन्स आसा आनी तो आपण इलेक्ट जावन येतलो करता आनी तो त्या प्रमाणे तो फुडें वतलो आनी हे फोंडेची जे कितें आसा लोकांक कितें जाय ती सेवा करतलो. ही लोकांक तेजे कडल्यान सेवा जाय. तुमकां चड सारको पेशा म्हणजे तुम्ही जे पळयतात की हे पॅनल जे तुमचे शुअर सारके जाता. पण म्युन्सिपाल्टी पळयात तुमी परवा रिजल्ट येतलो आनी रोखडेच म्युन्सिपाल्टी पळोवंक जातली. लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा. आतां पळोवया जे टोटल 45 जे कॅन्डिडेट आसा तांचे सद्या भवितव्य हे बंद कमरेक आसा आनी 7 तारखेर तांचे जे कोण आतां कॅन्डिडेट निवडून येतले तांचे करियर डिपेंड आसा. ताका लागून आमी सगळे आतां वाट पळोवया ती फक्त 7 तारखेची आनी 7 तारखेर जे कावंटींग जातले तेन्नाच आमकां कळटलें कोणचे पॅनल आयले. रवी नायकाचे पॅनल आयले काय केतन भाटीकाराचे काय राजेश फेरेकाराचे पॅनल आयले तें कळटलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, महेश गोवेकार, कृष्णा नायक, संदीप तोयेकार आणि निखिल जल्मी. एसटीपीन सिवरेजीचे उदक बागा न्हंयत सोडिल्ल्यान लोकांची भलायकी धोक्यात आयल्या असो आरोप करत त्या विरोधात काँग्रेसीन गोंय राज्य प्रदूषण मंडळाक निवेदन भेटयले. चेअरमॅन आणि मेंबर सेक्रेटरी कडेन चर्चा केली आणि हो प्लांट सील करचो अशें मागलें. बागातले एसटीपी प्लांटांतल्यान व्हांवपी सिवरेजीच्या उदकाचो विशय घेवन काँग्रेसीचे फुडारी आनी वावुरपी शुक्रारा थेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या चेअरमॅनाक मेळ्ळे. थंय बरीच बाचाबाची जाली. चेअरमॅन आपले परीन जापो दितालो पूण काँग्रेसवाले समाधानी नासले. तांणी कायदो आनी मोडिल्ल्या नेमांचेर बोट दवरले आनी प्लांट सील करपाची मागणी केली. So then when we asked them if they have any copies, so I don't know if you are aware, the plant is already operational. Are you aware of it? You ask me how, I'll answer you. Yeah, see, actually there are two aspects to that. Yeah. One is you are aware, plant is there. You have given consent to establish. The tankers are already going and unloading the sewage. We will come to what they are unloading later on, but there is no consent to operate. So first of all, there's a violation on that. You agree? It's a violation. I tell you first, you tell you all this, then I answer. Instead of one word. No, I think so. We'll go as a dialogue. You can answer. You can answer. Yeah, we have granted them consent to establish, and we also granted the consent to operate. They have both the consent. When? This was granted. I can't just offhand. I'll tell you, but I can give copy also. You can ask for that. And Yeah, you please ask. We'll give you a copy. So when was the consent to operate given? That's what exact date to after, because when you are talking like this, you ask for the date. Ek date ask for No, the you can just tell your staff to bring. We'll get consent तुझ्या आधी कितें inspection बघूचें पडटा तुमकां. आमच्या रेग्युलर inspection केला. तुम्ही टेस्ट रिपोर्ट वा घेतला तुमचे. टेस्ट रिपोर्ट कितें हा म्हणटा सर तुमचो लास्ट. when we grant claim, आम्ही तो टोटल प्रोसेस फॉलो करतो. लेटरा प्रमाणे प्लांट वॉज फंक्शनिंग हे सिद्ध झाले. प्लांट चालू आलो म्हणून बिफोर कन्सेंट टू ऑपरेट. Who gave the permission? मॅडम सील इट.
Seal it. You have the powers. Madam, you have the powers. You signed the consent, madam. The powers are in front of you on the documented. Madam, you have signed the consent. I request you to sign the seal order also. चेअरमॅन दर एक गजाल विचारून सांगता अशी जाप दिवपाक लागलो. प्रस्नार प्रस्न वाढत गेले. सगळ्यो परवानग्यो आनी चाचण्यो जाल्ल्याचे ताणें तोंडी सांगले, पूण ताच्या हातात ते विशींचे कसलेच आदेश नासले. प्लांटाचे इन्स्पेक्शन जाल्ल्याचे ताणें मान्य केले. प्लांटाक परवानगी दिल्ल्याचेय ताणें सांगले. मागीर वातावरण तापले. तशें इन्स्पेक्शनाचे ताणें उतरय दिले. पळयात. No, sir. We are talking about sir, if you did your job properly, sir, if you do your job properly, the day you are not doing your job properly, I will show you the officer that you are not having a data with you properly. You can get the data from here. So this Ask for the data. This is the letter given from. Let me answer this. I'm asking nicely. सर आम्ही लोकांक गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय, कालाकोटच्या लोकांक कळोंक जाय, बागांच्या लोकांक कळोंक जाय. ताका लागून आमी सांगता इमिजिएटली आतां हांव मदीं धाडटलो सॅम्पल काडटलो थंय ट्रिटमेंट प्लांटाक जे जर कोंकणा बाब म्हणटा पळय नुस्तें मेल जालें दे आर ऑल्सो आमी म्हाका दाखोवनी आमच्या स्टाफाक थंय आमी सॅम्पल काडून हाडुया वील गेट इट. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांतेनीचे सिवरेजीचे काम 11 मे मेरेन पुराय जातले खंय. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान आश्वासन दिलां. या वाठारांतल्यान व्हडली वाहनां व्हरपाचेर मर्यादा घालपाची विनवणी येरादारी सेराक करतले अशेंय रोहितान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. पावस सुरू जावपाक म्हयनोभर उरला आसतना पणजे सिवरेजीचे काम पळोवपी कंत्राटदार आनी सरकारी अभियंत्याक हुस्को आशिल्ल्याचे दिसून येना. हे सिवरेजीचे काम केन्ना पुराय जातले अशें गोवा 365 मेयर रोहित मोन्सेराताक विचारले. आयकात ताची जाप. This work approximately when would it 11th of May will happen? No, not the road. This is sewage problem. Road will take time. No, sewage. I'm talking about sewage. 11th is the deadline. Oh, yeah, it will happen. Yeah, I'm hoping it will get done. And if it rains before that, then it's going to be a bit of a problem. Then we'll see at the time. We're working on the 11th. 11 मेक फकत 6 दीस उरल्यात, पूण फोंडकुला भरून काडपाचे आनी गटारा जाग्यार घालपाचे व्हडले काम कंत्राटदाराक पुराय करपाक एस येतले काय कितें ते फकत काळ सांगतलो. सांतिनीज रस्त्याची आनीक एक समस्या म्हळ्यार हांगा वाहनां धांवतानाच मुंगुरतात. आयकात हाचेर महापौराचे म्हणणे. Mayor just wanted one thing. Now, see, these roads anyway, work has to be done. But all these big trucks come during peak hours, like say 11, 12, 1 o'clock. Maybe something should be done so that... The trucks will suck the sewage out. No, not those trucks, not the work trucks. Any trucks, tempos and all, they keep on moving around these areas. So maybe some timing should be given for them, no? Maybe late, early morning. That's what. So some sort of a thing. Because even now, like when we were coming, 2 huge trucks, they're not these working trucks. See, sewage trucks and all we understand. But what about the rest of the trucks? Okay, we'll speak to the traffic police and collect it. But something, because by that time, if the rain comes... Pass an order first, it cannot just be blanket. No, but you have to, it has to go from the municipality, I think, Just no? told me now. Yeah. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोयचे खेळा प्राधिकरण 11 मे सावन सुरू जावपी राज्य पावंड्यावेल्या आदिवासी खेळा महोत्सवाची 8वी आवृत्ती घडोवन हाडटले. या महोत्सवान 1776 परस चड खेळगडे वांटो घेतले अशी अपेक्षा आसा. पळयात. खेळा महोत्सव फोंडेच्या खेळा संकुलात आणि शिरोडेच्या काराय खेळा मळार असो 2 वेगवेगळ्या सुवातांनी जातलो. या महोत्सवात व्हॉलीबॉल आणि टेनिस बॉल क्रिकेट सोडल्यार खो खो, कबड्डी, रस्साकशी, लंगडी, लगोरी असे पारंपरिक खेळ आसतले. वेगवेगळ्या खेळाक 3 लाखा वयर रोख इनामां दवरल्यात. आयकात राज्याच्या खेळा मंत्र्याक. ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 हाच्या लोगोच्या अनावरण नित्येचं जाल्लें आसा. अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात ह्याच आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हाच्यो एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मॅडम डॉक्टर गीता नागवेकर, त्याच प्रमाणे आमचे एससीजीचे कोचिंग डायरेक्टर श्री ब्रुनो कुकनो, आमच्यो ह्या एससीजीच्यो जेडी जॉईंट अकाउंट ऑफिसर मॅडम फळदेसाय, त्याचप्रमाणे हो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल
2023 घडोवन हाडपा खातीर ज्यांनी नियोजन केल्लें आसा, ज्यांनी सगळी अथकशी मेहनत घेतिल्ली आसा, ते श्रीमान नवीन आचार्य आणि ताची टीम हांगा उपस्थित आशिल्ले वेगवेगळे एसोसिएशन्साचे पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, ट्रेजरर आणि हो ट्रायबल फेस्टिवल यशस्वी जावपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो अर्थात म्हणजे पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, तुमचे सगळ्यांचे ह्या वेळाचेर हांव एसएजीचो व्हाईस चेअरमॅन म्हणून तुमकां सगळ्यांचे स्वागत करता. म्हज्या सूत्रसंचालन आणि आमच्यो मॅडम एडी आणि ह्या फेस्टिवला संदर्भात बरीचशी माहिती त्यांच्या उलोवपान तुमच्या मुखार हाडिल्ली आसा. हो 8वो एडिशन जावन आसा. नेमकोच हो जो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो आसा जो वेगळ्या तालुक्यांनी जो होस्ट जाल्लो आसा. आणि म्हाका दिसता पयलेच फावट फोंडे तालुक्यांत ह्या ट्रायबल फेस्टिवलाची इनॉग्रेशन आणि संपूर्ण खेळ ह्या तालुक्यांत 2 ठिकाणी जावपाचो आसा. तो म्हळ्यार फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि शिवडेचो काराय ग्राउंड. नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्धा त्यांच्यानी जैत मेळयलेलें आसा. तांकां हे उर्बा दिवपा खातीर आज आमचो गोंयचो सरकार एससी आणि एसटी हे जे कुणकुळचे घटक जे आसात तांकां मुखार हाडपा खातीर हो आमचो एक प्रामाणीक प्रयत्न. आणि अशा संदर्भात ह्या ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवलात जवळ 7 डिसिप्लिन्स आमी निवडलेले आसात. त्यो म्हणल्यारूच व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, लगोरी, लंगडी आणि टग ऑफ वॉर. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, सुभाशिष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा क्रिकेट असोसिएशन 6 आणि 7 मे दिसा परवरे IPL फॅन पार्क घडोवन हाडटले. स्टेडियमात पावूंक शकनाशिल्ल्या लोकांक IPL मॅची पळोवपाक दिवप हो फॅन पार्काचो हेत. GCAचो अध्यक्ष विपुल फडकेन सविस्तर माहिती दिली. पळयात. Tata IPL Fan Park 2023, which we are hosting in Goa on 6th and 7th of May, tomorrow and day after tomorrow. We have with us our Secretary Mr. Rohan Desai, and we have a guest from BCCI, Mr. Anand Datar, who is the manager of cricket operations and under domestic cricket. So I would like to just brief everyone on the things which we are having at the Tata IPL Fan Park this year. You might be knowing that in 2018 we had a fan park similar organized which was held on this ground. This time we are having the fan park just opposite Delfino's open space, which you can see over here. The IPL Fan Park will feature 4 matches. On 6th it will be Chennai Super Kings and Mumbai Indians. In the evening at 7:30 it will be Delhi Capitals and RCB. 7th it will be Gujarat Titans and Lucknow Super Giants at 3:30 p.m. and 7:30 p.m. match will be Rajasthan Royals versus Sunrisers Hyderabad. The main point behind BCCI organizing these fan parks across India is to give an opportunity to public who cannot witness matches in the stadium to witness matches on this huge screen. It is as engaging, as entertaining and as amazing as the environment that you have in the stadium. There will be a big sound system, a LED screen which will be 32 by 18. It is a huge screen. Other than this, there will be many other events held at this venue. Some of them I will tell you as for the kids we have the bouncy castle, the trampoline, we have face paintings, the event company will distribute merchandise of Mumbai Indians, as well as there is a special thing as the lucky winners during this time will get signed jerseys from players of different IPL franchises.
This IPL Fan Park, I want to announce that it is held in 45 cities across India, and Goa has got the opportunity after many years. So we are lucky enough. That is why I invite all of you as well as the public of Goa, the cricket fans as well as other public also to witness this live. It will be a very engaging event, an amazing event, and it's a once in a year opportunity. So I would like to thank BCCI also, the entire team of Madison, as well as other people who are part of this event for giving us this opportunity to host it. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशिष गोवेकार आणि संगीता ओली. सद्याक राज्यात कुपां दाटिल्ली आसली तरी पावस पडपाची शक्यताय ना. फुडल्या दिसांनी पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती काळजी घेवपाक सांगल्या. 8 मे मेरेन पावसाचो हलकोसो शिवर जावं येता. शेनवारा पावसाचो अदमास आसलो तरी फातोडेर कांय वाठारांनी दव पडूं येता. फाल्यां चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. 8 तारखे मेरेन बोट धन्याक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 8 तारखे मेरेन गडगड पावस. 9 तारखेक हवामान सुकें. शेनवारा फातोडेर दव. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4 ते 5 दिसाक हवामानात व्हडलोसो बदल ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.